नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हापशेच्या लोहिया गार्डनान होळयेचे वेगळेच रंग। होळी मनोवपाच्या नांवार सोरो आनी सिगारी पिवपी बेबद्यांनी गार्डन भर घातली दुडगूस। मये आंदोलना मजगती थळाव्यांक अटक केल्ल्या घडणुकेचो निषेध करीत मयेकार जाले एकठांय। आंदोलन आनीक खर करतले अशी दिली शिटकावणी। भाजपा भितर अंतर्गत वाद आशिल्ल्यानूच अजून मेरेन घडले ना सरकार। राज्यपालान आनीक वेळ काडचो न्ही, काँग्रेसीची मागणी। फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी भाजपाचे सरकार येतले सत्तेर, आमदार सुभाष फळदेसायाचो दावो। जातीय वाद जाता अशी अफवा पातळपी व्हॉइस रिकॉर्डिंग फामाद केल्ल्या अनवळखी बायले विरोधांत रुमडामळ सरपंचान केली कागाळ नोंद। मळकर्णे गावांत शेणी उज्याची आगळी वेगळी परंपरा। शेणी पेटोवन लोक खेळटात पारंपारीक होळी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। उदक लेगीत जाल्ले रगत आनी रगत लेगीत जाल्ले हून। भावा तुका याद आसा 18 जून? मनोहर राय सरदेसाय हाची कविता याद करता तेन्ना गोंयकारां मदीं क्रांतीची कीट पेटोवपी राम मनोहर लोहियाक कशें विसरूं येता। ताच्या नांवान बांदिल्ल्या म्हापशेच्या गार्डनाची दशा पळोवन गोंयकारांचें रगत खतखतल्या शिवाय रावचें ना। म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचे होळयेच्या नांवान बुरशेपणां करपाक वापर जालो। पुराय गार्डनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगारांची बॉक्सां पातळून पडिल्लीं। हाचेर म्हापशेकारांनी राग उक्तायला। म्हापशेचे लोहिया गार्डन जाले बेबद्यांचो अड्डो। होळयेच्या धुंदेत लोहियाक विसरली म्हापशेची नगरपालिका। गोंय सुटके झुजाची कीट पेटोवपी लोहियाचो अपमान। म्हापशेचे नागरिक तिडकले, नगरपालिकेचो निषेध। गोंय राज्याक पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त करपाक 18 जून 1946 गोंयच्या सुटके झुजाची कीट पेटयली म्हूण समाजवाद चळवळीचो खांपो फुडारी राम मनोहर लोहियाच्या नांवान गोंयांत स्मारकां आनी गार्डनां आसात। मात लोहियाच्या नांवार म्हापशा आशिल्ल्या ह्या गार्डनांत होळयेच्या नांवार सोरो पिवप आनी शिगारा फुकपाक परवानगी दिवन म्हापशेचे नगरपालिकेन लोहियाच्या नांवाक काळें फासला। ह्या गार्डनान आयज अशें जाला की एक शिगमोत्सवाच्या निमतान एक कार्यक्रम हांगासर जाल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक हांगासर खंय पालिके तर्फे परवानगी दिली। पूण हे राम मनोहर लोहिया नांवान जे गार्डन आसा ह्या गार्डनान हांगासर प्रत्येक ठिकाणी काना कोपऱ्यान आमी आज पळयलें न्हू जाल्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडलेल्यो आसात, सोऱ्याचे कार्टून्स पडलेले आसात, डस्टबिनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात। म्हापशेचे लोहिया गार्डन ज्येष्ठ नागरीक भुरगे आनी बायलांच्या मनरिजवणी खातीर उपेगी थारता। जाणटे नेणटे हे गार्डनांत लोहियाचे समाजवादी विचारांक चर्चेंतल्यान फुडें व्हरतात। मात अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या घडिल्ल्या प्रकाराक नगरपालिकेची परवानगी आशिल्ली ही लजेची गजाल उक्ताडार आयल्या। म्हापशेच्या नगरपालिकेन ह्या गैरप्रकाराची दखल घेवची अशी मागणी थळावे करतात। पूण ह्या गोष्टीचो हांव निशेध व्यक्त करता। म्हापशेची नगराध्यक्षा शुभांगी वांयगणकर ही जी आपण म्हणटा आपण सगळ्या म्हापशेवर लक्ष दिता म्हणून, जाल्यार तिका हांव अजुनूय एक निवेदन करता, आव्हान करता आसतना सांगूंक सोदता की तुजे जेन्ना ह्या तुमी भाजप मंडळाचे तुमी पदाधिकारी म्हणटात, तुमी निवडून येवन ते एका पक्षाक वयतात तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे पदाधिकारी आसतात, मंडळ आसता, कोण आसता, जाल्यार सगळ्यांचे लक्ष हांगा कशें गेलें वचोंक ना। लोहियांच्या नांवार आशिल्ल्या ह्या गार्डनांत होळयेच्या नांवार सोरो पिवप आनी सिगार फुकपाक परवानगी दिवन म्हापशेच्या नगरपालिकेन लोहियांच्या नांवाक काळ फासल्या। नगरपालिका हाचेर कितें कारवाय करतली हें पळोवपाक पडटलें। गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव स्नेहा हजोटीकर।
मये आंदोलना मजगती सरपंच सीमा आरोंदेकार आणि फोटो पत्रकार संदीप देसाय हांच्या सयत नागरिकांक अटक करपी संबंधित अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी नेटान मागणी मयेकारांनी केल्या। या घडणुकेची खर कारवाय करून उपाय काडीसर मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात असो निर्धार मयेकारांनी केला। अनियंत्रित मीन येरादारी विरोधात आंदोलन करपी लोकांक अटक करपाच्या मुद्द्यावेल्यान मये गावात तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। ह्या प्रश्नावेल्यान मयेकार आता एकठांय आयल्यात। शुक्रारा सांजे मया जाल्ले सभेत अटक प्रकरणाचो खर उतरांनी मयेकारांनी निषेध केलो। कायदेशीर भाग आसा, सरपंचान जर खंयच्या अधिकाऱ्याक सांगलें जाल्यार तेंच्यांनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पयल्यान पयलीं तेजी कागदपत्रां विचारपाक जाय। एक सामान्य नागरीक न्हू, सरपंच जेन्ना विचारता जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टराक आफून हाडून तेणी कसलेच ताका प्रश्न विचारूंक ना। बाबा तुज्या कडेन लायसन आहा, तुवें ट्रान्सपोर्टाचें परमिशन घेतला, तुवें पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें परमिशन घेतला किंवा इतर कसलोच प्रश्न ताका विचारूंक ना। आमी पयलीं 2-3 फावटी आडयले ते सामान्य नागरीक म्हणून थंय आसले, पूण जेन्ना सरपंच म्हणून विचारता तेन्ना तेणीन अशी उडवाउडीची उतरां न दिता तांकां कायदेशीर जी बाजू आसा ती तांकां सांगूंक जाय आसली। म्हणून आमी सरकारा कडेन मागणी मागता की ह्या असल्या अधिकाऱ्याक जो ह्या पदाचेर थंयसर योग्य ना ताका हांगासून तेंच्यांनी खंय तरी दुसरे कडेन उडोवचो आनी तेजेर कायदेशीर कारवाई आहा ती करची। तुमकां सगळ्यांक मान्य आसा? मयेच्या समस्यांचेर जो मेरेन उपाय काडिनात तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशें म्हणीत सखाराम पेडणेकारान थाराव मांडले। लोकांची पिकां आसा, माड आसा, हें आसा, ह्या सगळ्यांक पूर्ण नुकसान भरपाई जी आसा ती ताबडतोब तेंच्यांनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा ऑक्शन ओर जेणी कोणी ऑक्शन येल्लें आहा ओरीचें ही जी मीन त्या मालका कडल्यान तेंच्यांनी वसूल करची किंवा आमचे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्यांनी वसूल करून आमच्या सगळ्या गांवकारांक दिवची। आणि तिसरो जो लास्ट जो ठराव आसा तो ज्यो पायपलायन हांगासर आतां त्या ट्रकामुळे फुटल्या, हे लोकांक त्रास जाले तो काय ते आतां भरून काडूंक शकना। उदकाक लागून त्रास जे जाले आतां प्रत्येकाच्यो ज्यो टाकयो आसा तितून जवळ जवळ म्हाका दिसता सकयलो 1 बोटभर तरी माती जमलेली आसतली, कित्याक दिसाक 8-8, 9-9 कडेन पायपलायन फुटलेली आहा ह्या ट्रकामुळे। मुद्दम टाकयो जर आतां उगडून पळय जाल्यार सगळ्या टाकयांनी आतां माती आसतली। म्हणून आमी विनंती करता की ह्या सगळ्या पायपलायनीचो जो खर्च आसा तो तेंच्या कडल्यान वसूल करचो। सगळ्यांक मान्य आसा? रिपोर्टर तुकाराम सावंत। विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल लागून लेगीत भाजपाक सरकार स्थापन करपाक कळाव कित्याक लागता असो प्रश्न काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी दिगंबर कामतीन विचारलो। भाजपाक सरकार स्थापन करपाक जातले काय ना असोय थोमणो ताणें ह्या वेळार मारलो। भाजपाच्या विरोधात मतदान जावनय मतां फुटिल्ल्यान तांकां फायदो जाल्ल्याचे कामतीन ह्या वेळार सांगले। या 5 वर्साच्या काळान काँग्रेस गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाच्या हेतान काम करतलो अशें तांचें म्हणणें। 10 तारखेक रिजल्ट आयलो आनी रिजल्ट येतकीर बीजेपीन सांगलें की आमी थोड्या इंडिपेंडंट्सांक आनी दुसऱ्या पार्टीचे हांकां घेवन गव्हर्मेंट फॉर्म करता। आमची अपेक्षा आशिल्ली की सरकार 2 दिसां भितर जातलें, 3 दिसां भितर जातलें। आज शिगमो जालो, अजून सरकार जायना। म्हाका याद जाता 2017 इलेक्शन रिजल्ट जातकीर आमचेर ब्लेम येतालो की आमी सरकार फॉर्म करपाक वेळ केलो। आज हांगा 7 दीस जाले तरी पूण सरकार फॉर्म जायना आनी फॉर्म जावपाच्यो हालचाली जायना। हाचो अर्थ लोकांनी कितें समजप, कारण रिजल्ट्स दाखयता की 33% वोट शेअर बीजेपीचो आसा, 66% वोट शेअर हो विरोधी पक्षाचो आसा। म्हणजे 66% लोकांनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट केल्ले आनी ज्या पद्दतीन आज बीजेपीचो बिहेवियर आसा त्या पद्दतीन हांव नको सरकार फॉर्म करपाक शकतलें काय ना हाजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा। आमकां खूब जाण सांगतात की तुमी कित्याक ओगी आसा, तुमी फुडाकार घेयात। सरकार पक्षानूच येवपाक जिखून येवपाक जाय अशें ना तें। यू हॅव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर कमिटेड टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी विल
create a very strong group of opposition. We will take up issues not only in Kalamut constituency or Bardesh. I will take up issues all over Goa. I will work hand in hand with Digambar Bab. I will work hand in hand with all our leaders who are over here, Elton Habab, Rajesh Ha. सगळे constituency जे issue असलेले आम्ही खानाक खान मारून ते काम करतो. फुडल्या 4-5 दिसांनी भाजपाचे सरकार सत्तेर येतले असो दावो आमदार सुभाष फळदेसायान केलो. डॉक्टर प्रमोद हेच परत मुख्यमंत्री जातले. फुडली 5 वर्सां भाजपाक ते एक स्थिर सरकार दितले आणि लोकसभेच्या वेंचणुकीत लेगीत दोनूय जागे भाजपाकूच मेळटले असो विश्वास आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायलो. आता आमचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा आणि त्या मेजॉरिटीच्या आदाराचेर एक बरो टायम पळोवन ह्या दिसांनी कितें आसा, होळी आसा, शिगमोत्सव आसा, सगळे कडेन उत्सव चालू आसात आणि हे दीस जे आसात ते शेवटचे आसात. होळी भितर सगळे ज्यो वायट कृत्यां आसात दुसऱ्या पार्टीचे आसतले हे सगळे थंड जाले नंतर आमी बरे मॅन्डेट आसा म्हणून आमी सुसेगाद करतात. सुसेगाद म्हणजे आनी एक 4-5 दिसांचो टायमा भितर आमचे हे सरकार हे स्थापन जातले आणि जे सरकार स्थापन जातले ते स्थिर सरकार आसतले. डॉक्टर प्रमोद सावंत he will be leading this state once again and he will जे एक स्टेबल 5 वर्सां सरकार जाय पडटा ते आमी करतले. रुमडामळ गावातले लोक जातीय भेदभाव करतात अशें व्हॉइस रेकॉर्डिंग गावांत व्हायरल करपी एक अनवळखी बायलेचेर रुमडामळ दवरली गांवचो सरपंच विनायक वळवयकारान कागाळ नोंद केल्या. कांय दिसां फाटीं रुमडामळ गांवांत अतिक्रमण मोडतोडीचे काम चालू केल्ले तेन्नाय गांवच्या लोकांनी जाती भेद करता अशी अफवा पातळिल्ली. देखून सरपंचान पुलीस संरक्षण घेतिल्लें. आयज आमी पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा कारण 15 तारखेक आमी रुमडामळ पंचायतीन एक ड्रायव्ह केल्लो. जे वेंडर्स आशिल्ले इलिगल वेंडर्स ते रस्त्यार रोड सायड जे आशिल्ले पळय तांकां आमी काडपा खातीर एक सगळ्यांक जे उखल्लेले रोड सायडीन जे कोण इलिगल बिजनेस करता. त्या दिसा कितें जालें, एक एनजीओ काय खबर ना ती म्हणपाक लागली आपूण ह्युमन रायट्स. ती एक लेडी आयली आनी तेच्या वांगडा 4-5 जाणां कोण तरी आशिल्ले. ताणें आमकां म्हणपाक लागलें की तुमी लोकांक त्रास करता. ताणें एक ऑडियो क्लीप व्हायरल केला. त्या ऑडियो क्लिपाक वयतना कितें म्हणटा ती, आमचे गोंयकार मुस्लीम आनी कर्नाटकचे मुस्लीम हेच्या भितर ती भेदभाव करता. आमी कर्नाटक आनी गोंयकार केन्नाच भेदभाव करना. आमची पंचायत जाल्यार आमी पळयता हेज अ इंडियन, पण ही जे थोडे एक एंटी एलिमेंट जे तत्व आसता पळय ती फक्त आमच्या गांवांत जो पीस आसा पळय तो फक्त वाट लावपाचे प्रयास करता. सो त्या खातीर आयज आमी पुलीस स्टेशनार आयिल्ले तेजेर एक्शन घेवपा खातीर. पुराय देश होळयेच्या रंगान रंगतना मळकर्णे गांवचे लोक मात उज्याच्या किट्टांनी नातात. हे परंपरे प्रमाण गांवचे लोक होळयेच्या 7 दीस पयलीं फकत शिवराक जेवण जेवतात आनी होळये दिसा शेणी जळयल्या उपरांत तयार जाल्ले निखारे आंगार शिपडटात. पळयात गौरांग प्रभू हाचो हो खासा रिपोर्ट. पुराय भारतात रंगाची होळी खेळली वता, पूण मळकणेच्या गांवांत मात उज्याची होळी खेळटात. गांवकारी सगळे एक जातात आनी हांगा देवळा कडेन शेणये उजो ह्या शेणी पेटयतात आनी ते तातूंत उज्यान पेटून नाचतात. ही जी प्रथा आसा जवळ जवळ 5.5 वर्सां पयलीं चालू जाल्ली अशें हांगा आमकां कळून आयिल्लें आसा. दुसरें ह्या उज्यांतल्यान जर कोणें पास जालो जाल्यार ताका कांयच रोगराई जायना अशें गांवकारांचें मान्य आसा. दक्षिण गोंयच्या मळकर्णे गावात होळयेच्या राती जावपी शेणी उज्याची परंपरा शेकड्यांनी वर्सां सावन सुरू आसा. होळी उबारल्या उपरांत राती आडेकडेकच्या गावातले हजारांनी लोक शेणी उजो पळोवपाक गावातल्या देवळा मुखार एकठांय जातात. थळावे मानकरी गाराणे घालून शेणी पेटयतात आणि उपरांत सुरू जाता हो धगधगत्या उज्याचो खेळ. एका हातीन पेटलेली शेणी आणि दुसऱ्या हातीन आम्याताळो घेऊन शबय शबयच्या तालार आंगार उज्याची किट्टाळी उडयतात. शेणी उज्याची ही परंपरा कशी सुरू जाली हे सांगपी काणी गावात फामाद आसा. हेची म्हत्व म्हळ्यार कितें, आमी म्हणटा ते उज्यान नाचता अशें बी म्हळ्यार एक काही अशे हें आसता की शब्द आसा की अवसर येयले नंतर आमी उज्यान नाचतली अशें अवसराचेर बी थोडे म्हणटाले न्हू. त्या पद्दतीन आमी एक आमच्या हांगा कितें जाता कितें आमकां कांय कळना
पूण त्या वेळाचेर तुमी तरी आतां पळयले कडेन आसा आमची ल्हान भुरगीं हांव एक मातसो वयान चड जाल्ले कडेन आहा पूण ल्हान भुरगीं जे पळय आसात उज्यां कशें नासता ते तुमी एक्चुली फॅक्ट्रीतून पळयले कडेन आसा आनी हितून भितर आमी काय कितें आनी कांयच करना फक्त आमचे कडेन आसता त्यो गायी शेणाची गवऱ्यो म्हळ्यार शेणी म्हणटा ताका आमी त्यो ताका उज लायता आनी ताळे एक हातीन त्यो शेणी घेता एक हातीन ताळे आसता आनी त्यो वयर तकले वयर धरून आमी त्यो सगळ्या आंगाचेर वापरता आनी हो उजो जो पळय आसा तुमी पळयले कडेन आसा हितून आमी गांवची ते जाल्यात इतर भावीक जे पळय येता भायल्यान पूण पळयले कडेन आसता ते लोक कितलो आसतलो आमी तुमकां अंदाज आसतलो की आमी सांगप म्हळ्यार बेश्टे लोक इतलो जालो तितलो जालो तशें सांगपाक ना तुमी सांगात बाबा अमके लोक आसतले अशें म्हणून अंदाज म्हळ्यार लोक कितली एक देवा हेजेर हें करून त्या उज्यांतल्यान क्रॉस जाता ते तुमी पळयल्या उज्या आंगार घेतात आनी थोड्यांनी घेतले कडेन आसता तांकां आंगार तुमी पळयात तेंचे कपडे जावं आंगार खंयच उज लागलो दिसता जाल्यार तुमी पळया आमी तुमी एक्चुली ट्रू फॅक्ट पळयले न्हू हांव तर नातले कडेन आसात पयलीं आमचो वर्सकार म्हणून चडटा वर्सकार म्हळ्यार कोण जल्मी जो पळय आसा पयलींच आमगेलो तो पयलीं चडटा ते होळयेचेर तेजे नंतर गांवकार चडटा तेजे नंतर गैरकार आनी तेजे फाटल्यान वेळीच चडटा ह्या मानसतांनी वयर गेले मागीर आमची जे पळय भुरगे आसा आमचे पिळगेचे ते वयर चडटा हितून भितर जर समज आमची बरोबर म्हळ्यार आमी नमी साकून शिवराक रावता ते जर आमची बरोबर फुल्ल खंयचो भायलो जर आसा जाल्यार ताका सुद्दां आमची ते होळयेचेर वयर चडोवंक मेळटा पूण तेणी कंप्लीट शिवराक रावपाक जाय आमचे बरोबर म्हाका आतां 39 जाली पूण म्हाका असो म्हाज्या बापायक सुद्दां खबर ना इतली पयलीं सावन ते आमची जाणटेल्यांनी म्हणटा आमच्या गांवांक हांगा पयलीं एक दुसरें कोण तरी हें जाल्लें आनी आमी ती भायली सारकी ती आपल्या आवयची घर घेतली आनी तो एक तेजो चलो जाल्लो थंय तेजी राखण ते आमच्या नागनाथ देवान हे जावन केली आनी तो मागीर हांगा येयलो आनी तांकां सगळ्यांक हें करून तांची आमची होळी आसता ती होळी नेम बीन आमगेली फुडले ते गेले मागीर मालान धाल म्हणटा आमी म्हळ्यार तेजे 2 जाण चेडे ते मालान धाल 2 जाण चेड्याचे तेणें वांटून दिला आनी तेच सगळें हें करता चालू आसा हे पोरणे परंपरेप्रमाण गावचे लोक होळयेच्या 7 दीस पयलीं फकत शिवराक जेवण जेवतात हो उजो वा निखारे शिपडल्या उपरांत रोग जंतू तशेंच दुयेंसां सोंपतात असो गांवकारांचो भावार्थ आसा मळकर्णीचो हो शेणी उजो पळोवपाक साबार गोंयच्यान शेकड्यांनी लोक मळकर्ण्या येतात मळकर्ण्या ह्या गांवांत शेणी उजो म्हळ्यार उज्याची होळी म्हळ्यार कल्पने भायरूच आसा म्हणजे कोणाक जर सांगलें की उज्यान होळी खेळटा तेन्ना पूण हांगा उत्साह इतलो आसा की हांगा वर्सान वर्स येन दिसता आनी खूब बरें दिसता आनी ह्या वर्सा आमी मुद्दम आयल्या म्हणजे पयल्या वर्सा आयिल्ले. My name is Hyacinth Agyar and I've come all the way from Devar to Malkarne to watch Sheni Muzo today. So in the past I've been working with the Biodiversity Board. We've been going village to village documenting tradition, but something like this I have never observed before. And it's pretty much unique and it's nice to see how the villagers have preserved their tradition from so many years together. It's nice to see how they've been involving plants, biodiversity in their tradition, in their cultures in such a deep manner, and it's really fascinating to watch. सुमार 400 वर्सां मायज चलत आयिल्ली ही परंपरा आयज मेरेन बंद जावंक ना. होळयेच्या राती खाज्या मांडार गरम गरम खाजे जिलेबी तयार जायत आसता आनी त्याच वेळार गावात उब्या केल्ल्या होळयेर एक एक गांवकरी चडत आसता आनी जळट्या निखाऱ्यांचो मारो हे परंपरे खातीर सोशीत आसता. तांबडे फुट मेरेन हो उज्या मनशाचो खेळ चालूच उरता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. म्हाड्डोळची चतुर्दस गोंयभर खूब फामाद. चतुर्दस हो एक असो दीस जो फोंडेच्या वेगवेगळ्या गांवांनी फावशिल्ल्या लोकांक शिगम्या निमतान एकठांय हाडटा. बिरेस्तारचे म्हाड्डोळची चतुर्दस भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. खुबशा गांवांनी पुनवे दिसा शिगम्या रुपांत होळी मनयतात. पूण फोंड्यांत मात फाल्गून म्हयन्याच्या 9व्या दिसा नमन घालून ग्रामदेवतांक आवाहन करून शिगम्याक सुरवात जाता. रंगयाळ्या भेसात नटिल्ले सुमार 27 गांवांतले लोक तांच्या पारंपारीक वाद्यांसयत एकठांय येवन तांच्या ग्रामदेवते मुखार पयले नमन घालतात. म्हाड्डोळची म्हाळसा ही मूळ दक्षिण गोंयच्या वेर्णा म्हाड्डोळची. 16व्या शेंकड्यांत पोर्तुगेज राजवटीत जाल्ल्या बाटाबाटी खातीर देवीची मूर्त फोंड्या हाडली. भोव कमी वेळान म्हाळसा म्हाड्डोळकारांची प्रेरणा स्त्रोत जाली.
आणि म्हाड्डोळा लागीं आशिल्ल्या फोंडेच्या हेर गांवांतल्या लोकांनी म्हाड्डोळा येवन चतुर्दस मनोवपाची प्रथा आपणायली. फोंडेचे लोक मुळातूच तालवाद्य मोगी आनी शिगम्या निमतान केल्लें वाजोवप म्हळ्यार तांच्या खातीर सुखदिणें. फाटले 4 शेंकड्या सावन फामाद आशिल्ले परंपरे प्रमाण फोंडेच्या वेगळ्या वेगळ्या गांवांतले लोककलाकार महाभारत आनी रामायणांतल्या महाकाव्यांचेर आधारीत लोकगितां गायत परंपरे प्रमाण चतुर्दसेक म्हाड्डोळ वचपाक भायर सरतात. शक्ती आनी सोशिकतायेची प्रतीक आशिल्ली म्हाळसाच ही पुराय वाट चलपाक उर्बा दिता असो भावार्थ लोकां मदीं आसा. सगळ्या गांवचे लोक आपापले रोमट घेवन म्हाळशेच्या दारात पावल्या उपरांत मात देवळांत पयले नमन आनी रोमट घेवन वचपाचो मान सावय वेरेच्या पंगडाचो. सावय वेरेकारांनी नमन घालचे पयलीं हेर कोणूच नमन घालिनात. बेरेस्तारा म्हाड्डोळा चतुर्दस जाली. सावय वेरेकारांनी परंपरे प्रमाण म्हाळशे मुखार पयले नमन घातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. बिरेस्तारा आनी शुक्रारच्या 24 वरांत वट्ट 4 नव्या कोरोना दुयेंतीची नोंद जाल्या. ह्या काळान एकूय दुयेंती मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 13 जाणांक कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.41% पावलां. ताका लागून मातशी थकाय मेळ्ळ्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,243 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,349 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो देंवन तो 64 पावला. शुक्रारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,90,142 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. देशांतल्या कोरोना विशाणूचो संसर्ग दिसान दीस उणो जायत आसलो तरी देशांतल्या फाटल्या 24 वरांत 2,075 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या जाल्यार 71 जाणांक मरण आयले. बिरेस्तारात 3,383 कोरोना बाधित उपचारा उपरांत बरे जाल्ल्यान तांकां डिस्चार्ज दिलो. देशांत सध्या सक्रिय कोरोना दुयेंतीची संख्या 27,802 चेर पावल्या. कोरोना दुयेंतीचो सकारात्मक दर 0.60% इतलो जाला. बिरेस्तारा 70 म्हालांत आंबेली गांवांत एक कुळागरान 12 फूट लांबेचो किंग कोब्रा धरून ताका जिवनदान दिवपाची घडणूक घडली. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या नागरिकांक सुटकेचो हुस्को सोडला. आंबेली वाठारांतल्या एका कुळागरान किंग कोब्रा आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकच सर्पमित्र विनोद सावंत हांणी बेगोबेग घडणुकेचे सुवातेर भेट दिली आनी किंग कोब्राक धरलो. सकाळच्यान हो किंग कोब्रा ह्या कुळागरान भोंवतालो. ताका लागून थंय भिरांतीचें वातावरण पातळिल्लें. त्या किंग कोब्राक धरिल्ल्यान सगळ्यांक सू जालें. ताका धरून म्हादय अभयारण्यान सोडला. आतां मेरेन अशे तरेचे कितलेशेच किंग कोब्रा धरून ताका जिवनदान दिलां. म्हायती मेळटकूच ताका धरलो अशें विनोद सावंतान सांगलें. लिस्बनांत आयोजीत बोल्सा दे तुरिझमो ह्या पर्यटन महोत्सवात गोंयचे पर्यटन अधिकारी वांटेकार जाले. गोंयच्या पर्यटन मळाची वाड जावपाची ह्या उद्देशान गोंयान थंय आपलो स्टॉल घातला अशें गोंय पर्यटन खात्यान ट्वीट करीत सांगलें. ताका साबार देशांतल्या 70,000 वयर लोकांनी भेट दिली.
सम्राट क्लब साखळी, संस्कार क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्लब चरावणे, वाळपय 70 हांच्या जोड पालवान सोकारती गायन कार्यशाळा आयोजित केली. या कार्यशाळेत चरावण्या आणि हिवऱ्या गावातल्या सोकारती गायनांनी भाग घेतिल्लो. सोकारती गायकांचे सन्मान केल्या उपरांत ही कार्यशाळा रातची 8 सुरू जाली. हे कार्यशाळेन खूब जाणांनी वांटो घेतिल्लो. निमणे वेळार सम्राट क्लब, संस्कार क्रीडा आणि सांस्कृतिकांनी भाग घेतिल्ल्या प्रमाणाची प्रत दिली. गोमंतकाच्यो खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव संजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.